गोंयांतलो पर्यटन वेवसाय बंद उडोवपा खातीर गोंया भायले कांय दळ वावुरतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा। हे आदी खण वेवसाय बंद करपा खातीर अशाच तरेची कटकार आसतना रचिल्ली, देखून गोंयकारांनी आतां जागे आनी सतर्क रावपाक जाय अशें आवाहन लेगीत मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें। सगळ्यांच्या मदलो प्रेम आणि शांती सदोदीत टिकोवन दवरची। गोंय प्रोग्रेसिव्ह स्टेट आसा आणि विशेष करून आमचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल आणि जावपी जुवारी ब्रिज, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक जे जाय ते फुडल्या 50 वर्सांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पुराय केल्ले आसा। हांव आतांचे सांगना, फुडल्या 50 वर्सांक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते डबल इंजिनच्या सरकारात आतांच पुराय केला। पण त्याच बरोबर फुडल्या 50 वर्सांक अशाच पद्दतीचो टुरिस्ट फ्लो हो जर मेंटेन उरपाक जाय आसत जाल्यार आमी सगळी आमची जबाबदारी आसा। आमी थोड्याच लोकांक म्हणजे जशें मायनिंग बंद करपाक काही शक्ती देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले, हांव मुद्दामून सांगता, गोंया भायल्यात न्ही देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले मायनिंग बंद करच्यो म्हणून। आणि 10 वर्सां मायनिंग बंद जाल्या उपरांत गोंयची इकॉनॉमी कशी सफर जाली हे आमी सगळ्यांनी पळयलां। त्याच धर्तीचेर आज टुरिजम गोंयांतले कमी जावचे, बंद पडचे म्हणून काही शक्ती वावुरतात। त्या शक्तीच्या विरोधात आमी वावुरचे पडटले, कारण आमी सदोदीत अतिथी देवो भव, वी हॅव वेलकम टुरिस्ट। जे टुरिस्ट गोंयांत येता तांकां आमी सातत्यात वेलकम केला, बरो पावणेचार दिला। तशेंच वेलकम आमी सातत्यात करचे पडटले। म्हाका खबर आसा थोड्योश्यो गजाली आमकांय त्रास जाता आसतले, ते सगळे मॅनेज आनी मेंटेन करपा खातीर सरकार आपल्या परीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करीत आसा। टुरिजम आपल्या डिपार्टमेंटाच्या परीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन